स्वच्छ भारत मिशनाचेर लोकांमध्ये जागृताय घडोवन हाडपाक कळंगूट पंचायतीन प्रभात फेरी काढली। हे फेरयेत कळंगूटच्या विविध शाळांतल्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो। पळयात काय देखदिणे खीण। एज अ पंचायत मेंबर आम्ही सदांच इनिशिएटिव्ह घेता की आमची विलेज क्लीन आसपाक जाय म्हणून। पण आमचे ट्युरिस्टीक प्लेस असल्या कारणान ते आमकां विज्युअल क्लिनलीनेस दिसना। त्या खातीर आमी अशें इनिशिएटिव्ह घेतला की पावसा पयलीं प्रत्येक वाड्यांनी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जातलो। तशेंच आमची लायसन्सां आसा पळय शॉपाची लायसन्सां रिन्यूवल ती आमी स्टॉप दवरल्या की आमी पयलीं पळयतली की तेंच्या भितर गार्बेज बीन आसा का ना ते। Positivity will come to us, like cleanliness will come. So हे मनान धरून आम्ही पंचायतीन हे फावटी ह्या वर्सा like this new panchayat has taken a decision. They have vowed like sanitation and garbage. These are the two important subject matter of Kalamut Panchayat, because we have started cleanliness of our Nalla. The people who are disposing their sewage or some water in the nalla, we find them, we show them and then find them. The people who are throwing garbage and we find them, that is their garbage, we find them. So this is very important. Individual ward member has taken responsibility from their own ward. Earlier it was no, it was only sarpanch, deputy sarpanch had to do the work. This time the individual ward member has to do it. Like cleanliness of Nalla, individual ward member has to go with a JCP, clean that particular ward, and the cleanliness is utmost important, sanitation is utmost important. So हांव एकूच सांगूंक सोदतां लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान, जो तर खंयचोय वाव खंयचोय तरी सुवात ब्लॉक जाल्या वाव उदक वचना जाल्यार ते कन्सर्न वॉर्ड मेंबराक मेळपाचें, आनी जो तर तुमी त्या जाल्यार तुम्ही पंचायतीन सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक सेक्रेटरी घेवन तांकां मेळपाचें। कित्याक हे फावटी आमी फर्स्ट इज सॅनिटेशन फ्री आनी गार्बेज फ्री, आनी सेकंड थिंग इज दॅट फ्लडिंग फ्री घालपाचें। सो चडशे सुवातेर आमकां फ्लड जाताले, आमचे रस्त्याचेर उदक उरतालें। सो हे फावटी आमी कितें केलां, प्रायोरिटी घेतल्या क्लिनलीनेस आनी हे वाव पासून नितळ करपाक। आनी वाव स्टार्ट केले आमी नितळ करपाक आमच्या डेप्युटी सरपंचान नायकावाडोसान स्टार्ट केल्या, आनी दुसरे सायडीक खोबरावड्यासान स्वप्नेश तडणी स्टार्ट केल्या, आनी दुसऱ्या वॉर्ड मेंबरांक सांगलां आमी हे स्टार्ट करचें म्हणून। GOA365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।